Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. मार्कूचें शुभ वर्तमान. 2 दिसांनी पास्काचो आनी फूग नासलेल्या उंड्याचो उत्सव जावचो आसलो, आनी मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री जेजू कसो मोसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो ते सोदताले. तर ते म्हणत, हे परबेच्या दिसा नाका, लोकांची उचांबोळाय बी जावंक खोरी. जेजू बेतनातेन सिमांव कोडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना एक बायल उंच मोलाची ओसोल जोता मानशेचें पोरमोलीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली, आनी आयदन फोडून तिणें तें तेल ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलेल्या कांय जाणांनी आपणा मोदें तिडून म्हणलें, कित्याक म्हूण ह्या तेलाचो इबाड. तर असलें तेल 300 वयर दिनाराक विकूंक आनी दुडू गोरिबांक दिवंक जाते. आनी तिका ते बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, सोडात तिका तुमी कित्याक त्रास दितात. तिणें म्हजे सोरी एक बरी कोरणी केल्या. गरीब लोक तुमचे मोदें सदांकाल आसात, आनी तुमकां जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचें कोडें घोट्टालें तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकिपिणीक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान परगट जायत तितल्याय सुवातेर जें हिणें केलां तें तिच्या उगडासाक परगट जातलें. तेन्ना 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक मुखेल याज्ञीकाच्या हातांत घालूंक ताचेशी आयलो. ताचें आयकून तांकां संतोश भोगलो, आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले. आनी ताका तांच्या हातांत घालून एक बरो सुयोग तो सोदतालो. फूग नासलेल्या उंडाच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारतात तेन्ना जेजूच्या शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्क जेवण करूंक खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोलसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता ते घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसा बरोबर हांवें पास्क जेवण करूंक म्हाका दिवपाचो वसरो खंय आसा, अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां मालोयेर एक व्हडलो बरे भाशेन जेवणाक मांडलोलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें, आनी तांणी पास्क जेवणाची तयारी केली. सांज जातोच 12 घेवन जेजू आयलो, आनी ते जेवणाक बसलोले आसतना जेजून म्हणलें, म्हजे बरोबर जेवणाक बसलोलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते भोव कोंती बरीत जाले, आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, दुबावाविरेत तो हांव न्हयच. आनी ताणें तांकां सांगलें, 12तलो एकलो म्हजे बरोबर ताटांत उंडो बुडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा ते प्रमाणें आपल्या शेवटाक वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोट्टा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें.
आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, घेयात ही म्हजी कूड. मागीर पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस मनशा पासत हांवें तें वारोवचें आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर हे फुडें दाखेच्या फॉलाचें हांव आनीक पियोचो ना. आनी स्तोत्रां गायल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हाका सोडून वेतल्यात. तो पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, हांव गोवल्यांक जिवेशी मारतलों आनी शेलयेची दुस्पोट जातली. पूण देवान म्हाका पुनर्जिवंत करतोच हांव गलिलयांत वेतलों. पेद्रून ताका म्हणलें, सगळेंच पर्यान तुका सोडून गेलें जाल्यार हांव केन्नाच तुका सोडपाक ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका सत सांगतां, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका वळखो नाय म्हूण सांगतलोय. पूण ताणें ओदीकूच भासून सांगलें, तुजे बरोबर म्हाका मरूंक लेगून पडलें जाल्यार हांव तुका सोडून वचपाक ना. हेरां सगळ्यांनी तशेंच म्हणलें. जेत्समानी मुटलेल्या मोल्यान ते पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करीसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक आपणा बरोबर व्हरूंक तो तरतरूंक आनी मिदबुदूंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, कसले कोंतींत बुडलां हांव, ती म्हाका मरूंक, पूण तुमी हांगाच थांबात आनी जागृत रावात. आनी मातसो फुडें वचून तो दोळणीर पडलो आनी हो वेळ जाता जाल्यार आपणा थावन पयस वचून म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा, बापा म्हज्या, तुज्यान कितेंय करूंक जाता, हें पात्र म्हजे थावन पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून ये जाल्यार तें ताका न्हिदलोलें मेळ्ळें. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 तासभर तुज्यान जागो रावूंक जालें ना मूं? तुमी ताळणेंत पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओतमो राजी आसा खरो, पूण कूड हुस्कोत. आनी नव्यान वचून तींच उतरां म्हणून ताणें मागणें केलें. परत येवन तें ताका न्हिदलोलें मेळ्ळें. तांचे दोळे जेमेन जड जाल्ले आनी ताका कशी जाप दिवची तें नकलो आसलें. आनी ताणें 3रे पावट येवन तांकां म्हणलें, अजून न्हिदून आसात तुमी? अजून विसव घेतात? पुरो आतां, वेळ पावलो. पळयात, मनशाच्या पुताक पातकाच्या हातांत घालचो जालो. उठात, चलया आमी. म्हाका पराधीन करचो आसा तो वेळ पावलो. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे सांगाती तरवारी आनी तोणके घेवन मुखेल याजकांनी, धर्मशास्त्रांनी आनी जाणट्यांनी धाडलोलो लोकांचो एक जोमो. ताका पराधीन करतल्यान तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलोलो पळय, तोच तो, ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें रोखडोच जेजू सरशी येवन जुदासान म्हणलें, राब्बी, म्हणजे गुरुजी, आनी ताका हुनहुनीत उमो दिलो. आनी तांणी ताच्या आंगार हात घालून ताका धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसतल्या एकल्यान तोरवार काडून परोम याजकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून तांकां म्हणलें, तोरवारी आनी टोंके घेवन तुमी म्हाका धरूंक येवंक हांव कितें पुंड? दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकवण दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण पवित्र पुस्तकाची उतरां पालोवन येवंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका सोडून पडून गेले. कोण एकलो तरणाटो आपलें आंग फकत एके ओलीन पांगरून ताचे फाटल्यान वेतालो. तांणी ताका धरलो, पूण ताच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगलोच पळून गेलो आनी जेजूक परोम याजका मुखार हाडलो.
आनी सगळे मुखेल यादनीक जाणटे आनी धर्मशास्त्री थंय एकवटले. पेद्रू पयस थावन ताचे फाटल्यान चलून पोरोम यादनिकाच्या राजांगणान भितर पर्यान गेलो आनी सेवका भितर बाराबर बोगट्याक बसूंक शेकतालो. मुखेल यादनीक आनी आख्खी धर्मसभा जेजूक मन्नाचें फर्मोण दिवचे खातीर ताची फिर्याद करूंक कोणूय आरोपी मेलीत काय म्हूण सोदताले, पूण तांकां कोण मेलो ना जालें. खरें म्हटल्यार साबार जाण ताचेर आड लोटीक फिर्याद दिताले, पूण तांच्यो फिर्यादी एकामेकाक जमो नासल्यो आनी कांय जाण उठून ताचेर अशें बोगलान घालताले, मनशाच्या हातांनी बांदलोलें हें देव मंदीर हांव मोडटलों आनी देव मंदिराच्या हातांनी बांदूंक नासलोलें दुसरें 3 दिसां भितर बांदतलो अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां. पूण हेय बाबतीन ताचे फिर्यादीची गोवायकी एकूच जायनासली आनी पोरोम यादनिकान मोदेकात उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, कांयच जाप दिनाय? हे तुज्या आड ही फिर्याद दितात तें कितें? जेजू ओगीच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान पोरोम यादनिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, क्रिस्त तूं? आमी वाकाणटाव त्या देवाचो पूत तूं? जेजून ताका सांगलें, होय हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्याक हाताक बसलोलो तो सर्गींच्या कुपांचेर आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली वस्त्रां पिजून पोरोम यादनिकान म्हणलें, आनीक साक्षीदाराची आमकां कसली गरज? तुमीच देव निंदा आयकल्या, तर तुमकां कितें दिसता? एकमतान तांणी सगल्यांनी जेजूक मरण फावो म्हूण ताचेर फर्मोण मारलें. तेन्ना कांय जाण ताचेर थिपी उडोवंक लागले आनी ताचें तोंड धांपून ताचेर थापटां मारताले. ते ताका म्हणटाले, सांगा प्रवाद्या, कोणें मारला तुका? आनी सेवक ताचेर मुठी मारताले. पेद्रू सोकला राजांगणांत आसतना पोरोम यादनिकाची कोण एकली चाकोन आयली आनी दोगट्याक बसलोल्या पेद्रूक देकोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें, तूंय नाजारेतकार जेजू बरोबर आसतालोय. पूण ना म्हणून ताणें सांगलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकलो, हांव तें सोजमोयना. आनी थंयचो कोडसोरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. तेन्ना कोंब्यान साद घालो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकोन थंय भोंवती आसलोल्यांक म्हणूंक लागली, हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान ना म्हणलें आनी मातशा वक्तान थंय आसलोल्या नव्यान पेद्रूक म्हणलें, दुबावावीण तूंय तांचे भितरलो एकलो, तूं गलिल्याकार मरे? पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवंक म्हणूंक लागलो, तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे फावट साद घालो आनी जेजून सांगलोल्या त्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो. कोंब्यान 2 फावटी साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. आनी तो दुखांनी रडूंक लागलो. आनी सकाळीं फुडें मुखेल यादनिकांनी जाणट्या शास्त्र्या आनी आख्ख्या महासभेच्या बरोबर भासाभास करून आपलो थाराव घेतलो. तांणी जेजूक बांदलो आनी ताका व्हरून पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, जुदेवाचो राजा तूं? आनी जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, अशें तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिनवसर गाराणें ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितली गाराणें पळयत ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. उत्सवाचे समोये खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंदायेन थावन खून केल्ल्या आनी बोनकुणीन घाल्ल्या फितुरा मोदें बाराबास नांवाचो एक मनीस आसलो. लोकांचो एक जोमो वयर चडून गेलो आनी सदांच चाली पोरमोणें आपणा खातीर कोर म्हूण पिलातान लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय. मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून
दिला म्हूण तोर बरें जाणो आसलो. पूण आनीक कोणाक न्हय बगोर बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी जुदेवांचो राजा म्हणटात ताका हांवें कितें करचें? तांणी नव्यान हुयेल मारली, ताका खुर्सार मार. तरी पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली, ताका खुर्सार मार. म्हणटोच लोकांक खोशी करूंक सोदतालो देखून ताणें मागलोलें तशें पिलातान बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरमोन दिवन खुर्सार मारूंक ताचे सुवादीन केलो. तेन्ना सैनिकांनी ताका नितिशाल्याच्या राजआंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पोलटोन जमयली. ताका एक जांबलें आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून तो ताच्या माथ्यार घालो आनी ते ताका असो नोमान करूंक लागले, नोमान तुका जुदेवांच्या राजा. आनीक एक बंदी घालून ताचे तकलेर मारताले, ताचे थिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबाडां केले उपरांत ता जांबलें आवरण काडून तांणी नव्यान ताका ताची खासाची आंगावेली घाली आनी ताका खुर्सार मारूंक ते ताका घेवन गेले. कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येवन ते वाटेन वेतालो. तो अलेक्झांडर आनी रुफूस हांचो बापूय. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतेक दवरलो आनी गोलगोत्ता जाग्यार मुणगे कोट्ट्याच्या जाग्यार ताका व्हेलो. गोंदरोस घालून मिसळ्ळोलो सोरो ते ताका दिताले, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार मारले उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोरती घाल्यो आनी ताची आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना सुमार 2 पारचो वेळ जाल्लो. ताचो गुन्यांव असो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां पुंडांक खुर्सार मारले, एकाक ताचे उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताच्यो केण्ण्यो करतालो अशें म्हणून. तूं रे तो देव मंदीर मोडून उडयताय आनी ते 3 दिसांनी नव्यान बांदताय तो. तुजोच जीव वाचोय आतां, खुर्सावेलो देव पळोवया. तेच परी शास्त्रा बरोबर मुखेल यादनीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयली खंय, आतां ताज्यान आपणाकूच सोडूंक जायना मरे. हो ख्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन ताचेर बावाट दवरचे खातीर ताका आतां खुर्सावेलो देवूं दी. ताचे बरोबर खुर्सार मारतले तेय ताच्यो केश्टायो करताले. 2 पार जातोच 3 वाजोपर्यंत सगल्या देसांचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा साबाक्तानी, म्हणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबे आसलेल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलंबे बुडोवन काडून आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो अशें म्हणून. रावात एलिजा ताका देवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना व्हडल्यान आडून जेजून प्राण सोडलो. देव मंदिरांतल्या गाबाराचो पड्डो वयर थावन सकयल दोशी फांटलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण पळोवन ताच्या सामकार आसलेल्या सोतपोतीन म्हणलें, हो मनीस खरेपणी देवाचो पूत आसलो. कांय बायलोय पयस रावून पळयताल्यो. तांचे भितर मागदालेनाची मारिया, धाकट्या जाकोबाची आनी जोसेताची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिल्यांत आसतना तांचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा करताल्यो. त्या भायर ताचे सांगाती आंख चोडून आयलोलो साबार दुसऱ्यो बायलो. सांज जाल्या उपरांत आरिमातयेचो जुजे आयलो. तो महाधर्म सभेचो एक श्रेश्ठ वांगडी आसलो आनी देवाच्या राज्याची वाट पळयतालो.
तो तयारेचो दीस देखून मुणगे सोनवारा आदलो दीस धीर धरून पिलाताशी वचून ताणें जेजूची कूड मागली. इतलो बेगी मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी सोदपोतीक आपोवन हाडून तो मेला जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. सोदपोती कूडची सारकी खबर घेतोच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक वोल विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवोवन ते वोलीन रेवडायलो आनी खडपांत खोणलोले एके समाधीन ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवडावन समाधीच्या तोंडाक लायली. मागदलेनाची मारिया आनी जोसेताची आवय मारिया ताका थंय दवरतात ते पळोवन आसल्यो. देवाचें उतर हें.